आंतर माध्यम टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत प्रुडंट मिडिया जैतिवंत 6 टिमी ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यो। फायनलीक तरुण भारताचेर मेळयलें जैत। प्रुडंटाच्या पवन झांटयेन 3 विकेटी जाल्यार लक्ष्मण गौडीन 2 विकेटी घेवन जैत जोडलें। पणजे कंपाल ग्राउंडार ही मॅच जाल्ली। बेस्ट बॉलर इनाम लक्ष्मण गौडीक जाल्यार बेस्ट फिल्डर इनाम राजेश नायकाक फावो जाला। इंटरमिडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट खेळपाक गेल्ले आनी थंय आमकां जैत मेळ्ळें। आयज जिखले आमी तरुण भारताक आमी हरयले। टोटल 6 टिमी आसल्यो आनी 6 टिमींतले आमी मागीर सेमी फायनलीक पावले। सेमी फायनलीक आमी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक हरयले आनी फायनलीक मागीर तरुण भारताक हरयले। पयलीं तरुण भारत खेळ्ळे, 15 रन काडले तेंच्यांनी। 6 ओव्हरीची गेम आसली, तितून 15 रनाचेर ते ऑल आवट जाले आनी मागीर आमचे शैलेश आनी लक्ष्मण यांच्या पार्टनरशिपीन ते 16 रन रोखडेच 2 ओव्हरी भितर ती गेम आमी चेस केली। प्रायज प्रत्येकाक विनर्साक ट्रॉफी आसली, मेडल्स असले, रनर्सअपाक तशेंच ट्रॉफी आनी मेडल्स असले आनी 3rd प्लेसी खातीर तेंची मॅची जाली। सो 3rd प्लेसी दोगांकूय तेंच्यांनी प्रायजीस दिले। गोमंतक आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हेंकां दोगांकूय तेंच्यांनी 3rd प्लेस जाली, कित्याक तेंची दोगांच्यो गेमी बरी जाल्ली। सो तेंकां दोगांकूय तेंच्यांनी 3rd प्लेस दिले।